Insofar as PWD selections are concerned, we have made a statement that all selections are already cancelled. So therefore, insofar as that part of the petition or that petition has become infructuous, some of the selected candidates in PWD whose selection was cancelled have filed this petition challenging the cancellation of the selection process. In the third petition challenging the cancellation, the government will file a reply supporting its decision to cancel the selection process. आरोग्य खात्यातले आणि जीएमसीतले विवादित नोकर भरतेचेर सरकारान 4 सप्तकांत जाप दिवंक जाय. There the government is directed to file a reply. So it has been kept after 4 weeks? It is kept after 4 weeks. आरोग्य खात्यातले नोकर भरते वेळार सगळे नेम गुड्ड्याक मारले. अपॉइंटमेंट लेटरांनी खंय घोळ. आज ऑनरेबल हायकोर्टान ही थोडी ऑब्झर्वेशन्स केली. तातूंत एक म्हणजे ऑन द फाउंडेशन्स दिस केस इज बेस्ड अशी म्हणजे जीएमसीन जो रिक्रुटमेंट जो जालो आमचें म्हणणें अशें आसा की तें रिक्रुटमेंट करतना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीस एक्ट 1959 वॉज वायलेटेड. सेकंड स्टाफ सिलेक्शन कमिटी एक्ट 2019 वॉज वायलेटेड. सिलेक्शन कमिटी जी आशिल्ली वी हॅव रेज्ड क्वेश्चन्स ऑन देर एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया ऑल्सो आणि प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन जो आसा ताजेर आमी क्वेश्चन मार्क्स रेज केल्यात पेटिशनान. आणि मागीर द रिजल्ट्स वर नॉट पब्लिश्ड विच आर कंपल्सरी. दे शूड बी पब्लिश्ड ऑन द जीएमसी ऑफिशियल वेबसायट. हे सगळ्या पॉयंटांचे कॉग्निझन्स घेवन ऑनरेबल हायकोर्टान गोवा सरकाराक निर्देश दिले की तांच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन तांकां रिटर्न रिप्लाय आमच्या पेटिशनाचेर एक एफिडेवीट फायल करचें विथ डिटेल्ड रिप्लाय एक्सप्लेनिंग देअर सायड ऑन दीस ऑल दीस क्वेरीज वीच वी हॅव रेज्ड अशें एक कोर्टान सांगलां आज. आणि तें 19 ऑक्टोबराच्या पयलीं करचें गव्हर्मेंटान अशें सांगलां. आणि दुसरें अनेक केसीस अश्यो आसा रिक्रुटमेंट जें केलां जीएमसीन तातूंत अपॉइंटमेंट लेटर एकट्याक दिलां आनी अपॉइंट जालें म्हणून पेपराचेर जी नांवां डिक्लेअर केली रिजल्ट जे डिक्लेअर केले ताजेर दुसऱ्यांचेंच नांव आसा. सो त्यामुळे असल्या सगळ्या कॅन्डिडेटांचें लिस्ट जें आसा जाका अपॉइंटमेंट लेटर मेळ्ळां आनी जाचें अपॉइंटमेंट केलां पेपराचेर बी ताजी सगळीं नांवां जी घातल्या असल्या सगळ्या कॅन्डिडेटांचें लिस्ट जें आसा तें गोवा सरकारान आमकां एका विकाच्या भितर दिवचें अशा प्रकारचें एक हें जें आसा ऑब्झर्वेशन जें आसा तें ऑनरेबल हायकोर्टान केलां. आनी फुडली डेट जी आसा ती 19 ऑक्टोबर अशी आमकां दिल्या नेक्स्ट इयर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for